आम्ही दोघी सजारा ह्या कार्याचे प्रधान पोषक युनिटी हॉस्पिटल मंगळूर, सहा पोषक मानस वॉटर पार्क पिलिकुळा वामंजूर, ला केनीस केक शॉप मंगळूर, जेरोसा कंपनी मंगळूर, नूतन सिल्क्स मडेंत्यार, वी टेक इलेक्ट्रिकल एंड लाइटिंग्स बेंदुरवेल मंगळूर, रेक्सिन सेंटर नियर डॉन बॉस्को हॉल बलमटा मंगळूर, रोहन कॉर्पोरेशन मंगळूर, इलेक्ट्रिकल पॉइंट मंगळूर, नमान बळोग जिसू कोंकणी मैन्याळे, दैविक अमृत कोंकणी मैन्याळे, आरसो कोंकणी मैन्याळे, उजवाड कोंकणी पंद्राळे, आमसो संदेश कोंकणी मैन्याळे, सेवक कोंकणी मैन्याळे, किमू मोटव्या काणया पुंजो, रेगिस्तानांतली फुल कोंकणी कादंबरी, आयडियल चिकन मंगळूर. आम्ही दोघी शेजारा वेतांव काजारा, पायल भुरगीची रोसा केली येवनात घरा, केदना तरी शेजारा जाल्यार काजारा, सगळी आमची पाटलम बाबा वेता त्या घरा. दायची वर्ल्ड 24/7 पळोवच्या सर्व कोंकणी मोगाळ वीक्षकांक नमस्कार आणि तुमकां समेस्तांक आमी दोघी सेसरा रिलोडेड ह्या कार्याच्या 19 अंगड्याक मोगाचं स्वागत. आमच्या कार्याचे प्रधान पोषक आसात युनिटी हॉस्पिटल मंगळूर, हांचे सांगाता सहा पोषक जावन ह्या कार्याक सांगात दिल्ली आसात मानसा वॉटर पार्क अँड रिसॉर्ट्स, ला केनी केक शॉप, आयडियल चिकन, रेक्सिन सेंटर आणि सांगाता वी टेक इलेक्ट्रिकल्स अँड लाइटिंग्स. मोगाचे वीक्षकांनो, फेब्रुवारी म्हयनो आयलो आणि फेब्रुवारी महिन्याच्या मदगात आम्ही पावता आसतना फेब्रुवारीच्या 14 तारखेक व्हॅलेंटाईन्स डे आम्ही संभ्रमता आणि हो हफ्तो सगळो व्हॅलेंटाईन्स वीक म्हूण सांगयेत वय. आणि ह्या संदर्भार मोगा विशयांत आयचो अंकडो आम्ही सदर करूंक निजायकी व्हरतो संतोष पावता. आयच्या अंगड्यांत विविध पोदां आमी सदर करता आणि हर एक पोद मोगा विशयांत आसतले आणि मोग म्हणटा खंडीत जावन हर एका व्यक्तीक ताच्या जिवितांत मोग म्हणलो खंडीत गरज आसा. आता मोग म्हणटा फकत गर्लफ्रेंड आणि बॉयफ्रेंड, पती आणि पत्नी मदलो मोगूच जायचे म्हणून ना, की त्यामुळे आवय तशेंच भुरग्यांमध्ये मोग आसूंक पुरो वा कुटुंबदारा मोग खंडीत जावन मोग आसूंक पुरो, पूण व्हॅलेंटाईन स्पेशल जावन मोग करणारा खातीर समर्पिल्लो दीस जावन आसून आणि आयच्या अंगड्याचे पयले सवाल व्हॅलेंटाईनचे स्पेशल एपिसोडार कितें आसा ते पोद आमी आयकून येवया. सांग तुझी कहाणी मोजी सांगता तुका, उलोव्या दोळ्यांनी कांयच पियेनासतना, मोडबातल्या काळोखांत जावची सुर्याची किरणां, एकामेकाक समजून रावची एकवटां. सोडून दी सगळी चिंतना, जिविताची पावलां मारूया आमी नाचतना, वेगेत आसतना मोने सावरुना दोळ्यान तुज्या दिसता फुडार. आयच्या अंगड्याचे पयले सवाल जोडून तुमच्या टीव्ही पडद्यार पडलेले आसा आणि त्या सवालाक आसले पोदी तुम्ही आयकला आणि पोदाचे नाव आसा मोग उरतलो. उतरां पमेला कुलासो आणि प्रिन्स्टन कुलासो हाची, म्युझिक प्रोड्युसर इमॅन्युएल नोरोना. तर ह्या पोदाचो गावपी कोण वय हे पोद सडावत जावन मी कार्या सोबणांनी आयकल्लें आसा वा आमच्या घरांनी आमकां पुरसोत मेळटा आसतना सडावत जावन हे पोद आमी आयकल्लें आसा. आणि तुमकां ह्या पोदाचो गवपी कोण म्हणून सांगूंक तुमकां अवकाश आसा आणि ऑप्शन आमी दिल्यांत पमेला कुलासो, प्रिन्स्टन कुलासो, मार्क रेवलोन आणि ॲग्नेल फर्नांडीस. आणि आयच्या अंगड्याचो पयलो उलो हांगासर आसा अशोक नगर तावन प्रकाश लायनर आसा. प्रकाश बाब नमस्कार तुमकां. नमस्कार. आदल्या हफ्तारी उलयला गी म्हणून. वय वय आदल्या हप्त्यात उलयल्यात. ओके, प्राइज काय मेळ्ळा गी? प्राइज मेळ्ळो ना. ओके, आता प्रकाश बाब आयच्या अंगड्यांत हांवें रेड घालून आयला, घालून आसतना तुमकां खंडीत जावन कळटलें की त्या विशयी म्हणून आयचो. वय व्हॅलेंटाईन्स डे. व्हॅलेंटाईन्स डे. आता मोग म्हणटना तुमकां काय उदास येता? एक मोग आणि सांगात एक मेळचो एक बरो दीस सांगाता मेळोन एक मोगाची उतरां
मोगाची कडी आता तुम्ही काजर झाला गे वय काजार झाला ओके तर यापुढे व्हॅलेंटाईन डे केल्ले बरें प्लॅन करियेत तर ने प्लॅन आसा म्हण दिसता वय ओके आता सवालाक जाप कितें म्हण सांगता आता बी प्रिन्स्टन कुलासो प्रिन्स्टन कुलासो प्रिन्स्टन कुलासो म्हणटात गे वय ओके देव बरें करूं उलो केल्लाक ओके देव बरें करून तुमकां येस स्टीवन लायनर आसा स्टीवन नमस्कार नमस्कार सर स्टीवन कितें करताय तूं हांव कुडल्यार काम करता एमसीसी बँकान एमसीसी बँकान वावर करना आसाय गे वय वय सर ओके स्टीवन आता हेच्या अंगड्यांत पहिल्या सवाल आमी दोळच विचारला सवाल पळोवन तुवें कॉल केलाय म्हण पाती येता जाप कितें म्हणटाय ऑप्शन बी प्रिन्स्टन कोलासो ऑप्शन बी प्रिन्स्टन कोलासो प्रिन्स्टन कुलासो म्हणटात ने पोद वय, आयकला वय. गे हाच्या आदी आयकला ओके देव बरें करूं उलो केल्लाक थँक्यू येस मुक्लो उलो हांगासर आसा आर्वा तावन जॉयसन लायनर आसा जॉयसन नमस्कार तुका नमस्कार तू काम करताय की शिकताय की शिकता आता शिकताय कितें शिकताय फर्स्ट सो फर्स्ट पीयूसी शिकताय सो तुमच्या थंय व्हॅलेंटायन्स डे पुरो आयकोंक मेळटा की आयकूंक मेळटा तुका काय सेलिब्रेट करूंक आसा की ना ना आता शिका जावन चिंता एग्जाम जावन आसा की म्हणून ने वय फाल्यां एग्जाम ओ फाल्यां एग्जाम आसा खंयची एग्जाम फाल्यां फाल्यां इकॉनॉमिक्स इकॉनॉमिक्स सगळें बरें जावन दी शिकून जाला म्हणून चिंता आता सवालाक जाप कितें म्हणटाय प्रिन्स्टन कोलासो ओके देव बरें करूं उलो केल्लाक मुकलो उलो हांगासर आसा मुडबिद्रे तावन ज्योती लायनर आसा हॅलो ज्योती हॅलो नमस्कार तुमकां नमस्कार की आता एक बरें पद आमी दोळ सादर केल्लें सगळें पद आयकया म्हण जालें की काय प्ले करतना आयकूंक जालें ओके आता जवाब कितें म्हण सांगा ऑप्शन बी प्रिन्स्टन कोलासो ऑप्शन बी म्हण सांगतात न्ही ज्योतीबाई वय वय इल्ली दुसरी मनशा विशयान चिंता उरल्या तेगांची नांवां आसा ती तांकां बेजार जावचें नाका ना प्रिन्स्टन कोलासो आयकला आयकलां गे ओके देव बरें करूं उलो केल्लाक मुकलो उलो आसा करकोळ तावन विऑन लायनर आसा विऑन नमस्कार तुका नमस्कार सो विऑन कितें करताय तुज्या विशयान दिलें सांग तुमकां हांव थर्ड स्टँडर्ड तू थर्ड स्टँडर्ड शिकताय वय ओके आता तू कोणे फोन करून दिल्लें तुवें केल्लें गी तातून धाडटून करून दिला ने वय आता जवालाक जाप कितें म्हण सांगताय विऑन ऑप्शन बी पासून सांगताय गे प्रिन्स्टन कोलासो ओके सो प्रिन्स कुलासो म्हणटाय ने देव बरें करून वय. तुवें दिल्ली जवाब सारकी गी नांगी पळया इल्लो वेळ राखून रावचें जायत गे थँक्यू ओके मुकलो उलो हांगासर लायनर आसा देरेबैल तावन नेल्सन लायनर आसा नेल्सन नमस्कार तुका अविनाश काय कोताय बरो आसा आयचे आमचे सवाल पळयले म्हण दिसता वय मो वय आता एक 5 मिनिट्स पहिले गेलो आता टीव्ही ओके तुझे शो जाऊन आलो ना शोला हांवें कॉल केले तुझ्याकडे ओके निजाय की भोव खुशी जाली म्हाका आता सवालाक जाप कितें म्हण सांगताय नेल्सन ऑप्शन बी म्हण चिंता प्रिन्स्टन कोलासो ऑप्शन बी म्हण सांगताय की पोद आयकला हिंग हाच्या पयले वय आयकला ओके पद आयकला इन डिटेल आज तुमचे क्वेश्चन पळयतना म्हाका कळ्ळें लायक कोण पुरा बरयल्ले आनी म्युझिक प्रोड्युसर कोण आनी पुरा म्हणून होय, खंडीत जावन कित्याक पद आमी सडावत जावन आयकता पूण त्या पदा फाटल्यान वावुरलेल्यांक हिंगे कडेन आमी विसरता तांचे वावर मस्त आसा एक पद जाय जाल्यार आनी ताण हाच्या फाटल्यान वावुरले समेस्तांक तुमचे मुखार हाडचे प्रयत्न आमचे देव बरें करूं उलो केला थँक्यू अविनाश हॅलो नमस्कार तुमकां नमस्कार तुमकां नान्सी बाई वय मो वय ओके शिरताडी तावन तुमी उलो करनासा आता वय शिरताडीर कशें दग आसा गी दव भरला गी दग समजताना थंड सकाळी दव पावस एक ना पाऊस एक ना पावसाने 1-3 महिने राखायचे ने नी वय घेऊन ओके नान्सी बाई जाप कितें म्हणटा तुमी बी प्रिन्स्टन कोलासो ऑप्शन बी प्रिन्स्टन कुलासो म्हणटात गे वय ओके देव बरें करूं नान्सी बाई उलो केल्लाक ओके थँक्यू मुकलो उलो आसा कोट्टारा तावन प्रवीण लायनर आसा प्रवीण नमस्कार तुमकां नमस्कार तुमकां येस हाच्या प्ले लागी म्हणून पयले उलो करचे गे ना सेकंड टाइम उलो करचे ओके ओके जाय कोट्टारान कितें करता तुमी
आम्ही ऍक्च्युली बाहेर असते पण तोटानी असा वय मग सॉरी तोटानी खाल्लें असाचे तुमका वय 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 उडा असं त्या खातीर विचारलंय वय करेक्ट ओके आता कितल्या तेंपाची रजा तुमची आमका एक 3 महिन्याची रजा 3 महिन्याची रजा नाही 3 महिने गवार आणि तोटार वय ओके सवालाक जायचे नाही किती तोटाचे काम जायचे नाही वय खंडेत आता जाप किती म्हणून सांगतात की म्हज्या प्रमाणे ऑप्शन बी ऑप्शन बी म्हणतात की पेन्शन कुलासो ओके ते बरें करूं उलो केला का मुकलो उलो हांगासर आसा निर्मार्गातावनो विल्सन लायनर आसा हॅलो विल्सन गुड इव्हनिंग सर येस विल्सन कसो आसाय हुशार सर ह्या हफ्तो एक स्पेशल वीक ने कितें म्हणून होय, अशें सर. जाय लस दिसता गे ना, सर, काय टीव्ही दिसता? पळोवनात गे म्हणून ना सर टीव्ही बोलू नका मी ओके, आता प्रोग्राम ते पोद असो गवपी कोण म्हण सांग म्हाका प्रिन्स्टन कुलासो सर सो प्रिन्सन कुलासो म्हणटा येतो ने होय सर देव बरें करूं विल्सन उलो केला ओके का थँक्यू सर येस अशेंच मोग आसोंदी मोगाच्या वीक्षकून हांगासर दळोत्सव मोग उरतलो म्हणल्यार पुरबाचे पोद तुमचे मुखार आमी सादर केल्ले आनी 16 जाणांनी उलो कर आमकां जबाब दिल्या जबाब सारकी वाचूक खंयची सारकी जबाब म्हूण पळोवच्या की पयले हफ्त्याचे सवाल तुमचे खातीर आमी सादर करता Suzulango, Bugilango, तुझ्या बारानो सोर मारून गो Suzulango, Bugilango, तुझ्या बारानो सोर मारून गो आयची आईस, बायची आईस बाटली काबार कोण गोरा बसलो गो Suzulango, Bugilango, woo! Sotta moje zatai ke nahi miss Naung du sotta moje zatai ke nahi miss Samsung matao basta kapag sagale satuidis Samsung matao basta kapag sagale satuidis Sugilango, Bugilango सो ऐकून आयल्या बँड दी 7 नोट्स हांचे हे पोद उतरां निर्माण आनी संयोजन तुषार कामत आनी जयराज जोशी तर ह्या पदाचे नाव कितें सुजलांगो फुगलांगो सोरो आनी बार कितें जबाब म्हणून तुमी आमकां व्हॉट्सॲप करचे आनी व्हॉट्सॲप करूंक जाय आसचे नंबर 9380043073 तुमचे कडेन येदुळचे नंबर सेव आसा ना तर सेव करा आनी तुमची जबाब धाडटा आसतना तुमचें नांव गांव जाप आनी कॉन्टॅक्ट नंबर आमकां धाडून दियात आयच्या अंगड्याचे पयले सवाल आमी विचारलेले तर ह्या सवालाक सारकी जाप कितें म्हण आतां पळया सांग तुझी काणी मोजी सांगता तुका उलोव्या दोळ्यांनी कांयच पिये नासतना मोडबातल्या काळोखांत जावची सुर्याची किरणां एकामेकाक समजून रावची एकवटां सोडून दी सोगली चिंतना जिविताची पावला मारूया आमी नाचताना वेगेत आसतना मोने साफरोना दोळ्यान तुज्या दिसता फुडार पोदम तुमचे खातीर आमी गेल्ले आनी ह्या पदाचो गावपी आसा प्रिन्स्टन कुलासो आनी कॉल केल्ल्या हर एकल्यांनी प्रिन्स्टन कुलासो म्हणून तो सारकी जबाब दिल्या तांची सर्वांची नांवां आमी दोगी सजराच्या लक्की बाउलान आमी येदोळूच घाल्लीं आसा तर मोगाचो वीक्षकांनो कार्य मुखारसून व्हरता आसतना आदल्या हफ्त्यांत आमी उपयोग करची आदली वस्तू ह्या विशयांत आंगडो काडिल्लो आनी व्हॉट्सॲप सवाल विचारलेले आनी त्या सवालाक जाप आनी विनर्स कोण म्हूण आतां पळया आदल्या हफ्त्याचे व्हॉट्सॲप सवाल कृषी करताना
पावस जाता रक्षणे खातीर रैत एक उपयोग करची एक वस्तू आमी पिंतुरा सांगाता घाल्ले आसा आनी एका विशिष्ट रुखाच्या मोडलातावन विडिल्ले हे वस्तू आनी ह्या वस्तूचे नाव कितें म्हणून तुमकां आमी विचारलेले आनी ताका सारकी जबाब आसा सिताळ सिताळ म्हणली जाप सारकी जावन आसून 6 जाणांनी आमकां जाप धाडल्या व्हॉट्सॅपा मुखांतर आनी सारकी जबाब धाडल्या पैकी इनाम हांकां फावो जाता जेनिफर ब्लॉसम लोबो मगरनाड नमान बाळोक जेजू मैनाळे फावो जाता उर्बान फेरावो फजीर दैविक अमृत मैनाळे आयरिन रॉड्रिगस मुडबिद्रे आर्सो मैनाळे लविना मोंतेरो कुलशेखर उजवाड पंद्राळे डिओन कडमण आमचो संदेश मैनाळे मेबल डिसोजा फळनीर रेगिस्तानांतले फुल लोलिटा मुल्की स्टानी बेळा सोकाणियेसो पुंजो फ्लाविया रेशमा सिक्वेरा फेरार सेवक मैनाळे फावो जाता आनी कोणाक वर्गणी लभल्या बूक इनाम जावन लभल्या दयाकर्न वचप्यांक पावीत करा आनी तुमी वचच्या ते अभिरूच तुमी सडया आनी अशें आमची कोंकणी भास आनी साहित्य सदांच उरतले म्हूण सांगूंक हांव खुशी व्हरता तर आयच्या अंगड्याचे दुसरे सवाल कितें म्हूण पळया Bolkawan boston naslo haw Katalo ekloच Picasso Gerani मोजे पयशे बी बाळ्ळे त्या काय तुच्या पाड पडलेल्या रेड्यान उपाशी हांव भोंवता काळजान बोल्सान नाटाणे पासून ना रस्त्यार चलतना तेका पळयतोच सगळें तूं गेलें उडोवन मोगान हांव गेलो बुडोवन रोजालिना रोजालिना कित्याक म्हाका तूं गो पळयना सपनां तुजीं न्हिदोंक दिना अशें करिनाका म्हाका मारिनाका डिसेंबर जानेवारींत कार्यां सुबर्णां गेल्ले तर खंडीत जावन हे पोदी आमकां सोमेश सांगी आयकोंक मेळना रोझलिना म्हणले एका पुरबायाचे पोद उतरांनी गावपी आसा एलिसन गोन्जाल्वीस तर म्युझिक प्रोडक्शन आनी हे गोंयचे बँड कोणाचे म्हणून आमी विचारलेले आसा ब्लॅक इन व्हाईट गी ब्लॅक सफायर गी द 7 नोट्स वा डबल आर रोझलिना म्हणले एक अपूर्बायाचे एक सोबीत पोद आयकताना इल्लेशे नस्य म्हणून आमकां बगुल्ले आसा आनी हांगासर उलो आसा उडपी तावन मानेस्त लॉरेन्स लायनर आसा नमस्कार तुमकां नमस्कार आतां सवालाक जाप कितें म्हणटात गावरसी द 7 नोट्स गी हय हय ओके देव बरें करूं लॉरेन्सा उलो केल्ल्याक जाय जाय येस मुकलो उलो हांगासर आसा शिरताडी तावन माला लायनर आसा हॅलो मालाबाई नमस्कार तुमकां नमस्कार नमस्कार येस मालाबाई लागीं परच्या पुरलेलो गी मस्त तेम जालो गे सुमार 3 हप्ते वर झाले 3 हफ्ते वयर जाल्ले न्ही 3 हफ्ते तुमी राखला आतां परतान 3 हफ्ते केदाळ जाता म्हणून न्ही वय वय येस मालाबाई रोझलिना पोद आयकला गी ऐकायला ऐकायला आता तुमचे पसंदीचे पोद खंयचे म्हजे पसंदीचे सुजला गो सुजला गो हा ते न्ही तुमकां एक पुढे कार्य गापया गे म्हणून बसून सिंग करूंक जाय जाय ओके मालाबाई आता जाप कितें म्हण सांगा रोझलिनाची ऑप्शन बी ब्लॅक सफायर ऑप्शन बी ब्लॅक सफायर म्हणटात गे वय वय ओके देव बरें करूं उलो केल्ल्याक ओके थँक्यू मुकलो उलो निर्मार्गा तावन निशा लायनर आसा हॅलो निशा हॅलो येस निशा कितें करताय तूं हांव घरात घरात आसचें आता घरा कोणचे कडेन आमचें कार्य पळोवन आसा आतां वय 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 कोण पुरा पळोवन आसा आतां माय हजबंड ओके आता पोद आयकले न्ही वय वय तुमच्या घरांत कोणाक पोदां आयकूनची पिसा येयल्लीशी चड म्हाका म्हाका तुमकां तर तुमकां जाप वय, कळीत वय. आसा जे न्ही वय वय जाप कितें म्हणटाय निशा बी ब्लॅक सफायर ऑप्शन बी ब्लॅक सफायर म्हणटात न्ही वय वय देव बरें करूं उलो केल्ल्याक मुकलो उलो गुरपूर तावन इयान लायनर आसा हॅलो हॅलो सो इयान नमस्कार तुका नमस्कार इयान इस्कला केच्या बरी म्हाका ताळो आयकता वय गे वय खंयच्या क्लासीन शिकताय तूं
हांव सिक्स्थ. सिक्स्थांत कोंकणीन कितें म्हणटात सिक्स्थाक? सवी. सवीन शिकताय न्ही. आतां कितें परीक्षा जावन आसा की ना, वयस्कांत परीक्षा प्रोग्राम जावन जाल्या. आसा की ना, कितें ना परीक्षा की? परीक्षा मार्चांत. ओके, परीक्षा मार्चांत आतां तयार आहे परीक्षेक. वय. येस, इयान सवालाक जाप कितें म्हणटाय? ऑप्शन सी. ऑप्शन सी वाचून सांगियत गी. द 7 नोट्स. द 7 नोट्स म्हणटाय की. वय. देव बरें करूं इयान उलो केल्लाक. थँक्यू. मुख्य उलो हांगासर आसा सुरतकल तावन अशोक लायनर आसा. Hello. अशोक नमस्कार तुमकां. नमस्कार. येस, सवालाक जाप कितें म्हण सांगा. बी ब्लॅक सफायर. ऑप्शन बी ब्लॅक सफायर म्हणटात गी. वय वय. ओके, आता अशोक बाब आज मोगा सांगा. सॉंग तुमकां मोग म्हणटना कोणाचो उडास येता? म्हणटा पहिले तो. बायले सत्तो खंडीत जावं दी. देव बरें वय. करूं उलो केल्लाक. येस, मुख्य उलो हांगासर आसा जसिंता कोडिकल तावन लायनर आसा. जसिंता बाई नमस्कार तुमकां. नमस्कार. सो जसिंता बाई इल्ली वळख कर दिव्येत गी तुमची. हांव ओरिएंटलान काम करना हाल्ली. खंय काम करनाल्ली? ओरिएंटल इन्शुरन्सान. ओके, आतां आतां रिटायर्ड. आतां रिटायर्ड न्ही. ओके, आतां तुमी वय. कशें टाइमपास करतात घरा तुमी? नातरांगडे आनी पुरायचे नातरां कितलीं आसात? 7 जाणां आहात. 7 जाणां. तुमचें घर आसात गी? ना ना इंगड इंगड आहात. ओके, तुम्ही नातरांगेर गेल्यार थंय तुमचो फुल्ल टाइम पॅक्ड न्ही. वय. ओके, जसिंता बाई आतां सवालाक जाप कितें म्हणटाय? बी ऑप्शन बी ब्लॅक. वय. बी ब्लॅक सफायर. ओके, सो बी फॉर ब्लॅक सफायर. जावं दी, देव बरें करूं उलो केल्लाक. ओके. मुख्य उलो हांगासर आसा विटला तावन जीतन लायनर आसा. रोझलिना म्हणल्यार पोत तुवें आयकलाय वय मू? वय. नसलाय गी रोझलिना पदाक? वय. वय. आतां जाप दिताय गी. वय जाप दी. बी. ऑप्शन बी. वचून सांग. ब्लॅक साफर. साफर गे. ओके, ऑप्शन बी. ऑप्शन बी ब्लॅक सफायर. देव बरें करूं उलो केल्लाक. थँक्यू. येस, मुक्लो उलो अशोक नगर तावन मानेस्त लान्सी लायनर आसा. नमस्कार तुमकां लान्सीम. नमस्कार. नमस्कार. आज सगळीं कॉलां अशोक नगराक गी म्हणून न्ही. वय वय. पुरा लागीं खतगर आसात गी डावट? ना ना आमचे इल्ले उर्वश्ट तावन सिकेल. फिरगज उर्वा. फिरगज उर्वा न्ही. वय वय. येस, जावं दी. आतां सवालाक जाप कितें म्हणटात? ऑप्शन बी ब्लॅक सफायर म्हण. ऑप्शन बी ब्लॅक सफायर म्हणटात गी. वय वय. आतां थंयसर दुसरी 3 नांवां आसात. त्या तिनूय बँडाची तुमी पदां काय आयकलात गी? ऐकले. अरे 3 बँडाची पदां आयकूना. हां, खंडीत जावन तुमी आयकलात आसतलें पूण ते बँड म्हणून आमकां कळीत आसचें ना. इल्लेशें सोदना करा खंडीत जावन तुमकां 3 पदां आयकल्या म्हणून तुमी सांगतात. जायत गी? ना बीत म्हणजे ऑप्शन. ऑप्शन बीत म्हणटात. ओके, देव बरें करूं उलो केल्लाक. रायट. मुख्य उलो कुलशेखर तावन मानेस्त विन्सेंट लायनर आसा. नमस्कार. नमस्कार. कसो आसा तूं? बरो आसा. प्रांतिल्लो बरो दिसतोय आता. कितें करतात तुमी मानेस्त विन्सेंट? आमी आतां रिटायर्ड. रिटायर जावन आसात न्ही. वय. कोण आसा तुमगेर? हांव म्हजी मिसेस आनी म्हजी माय. तुमी मिसेस आनी माय. आतां तुमच्या तेगा मध्ये पदां कोणाक मस्त पसंत जातात? वादा म्हाकाच. तुमकांच. आदली पदांगी नवी पदांगी? आतांची आसात, पद्मी आसात, विल्कीचे आसात, मेलविनाचे आसात, सगळ्यांचे. तर एक अंत्याक्षरी दवरल्यार तुमी विन जावचे गॅरंटी तर. कितें म्हणटात विन्सेंट बाब? ओके, ट्राय करूया तुका ना. व्हडा आतां ट्राय केल्यार उरली. कॉलर रेडी आसात उलोवंक. त्या खातीर सीदा तुमी जाप कितें म्हण सांगचे. जाप बी. ऑप्शन बी ब्लॅक सफायर म्हणटात. ब्लॅक सफायर. ओके, देव बरें करूं उलो केल्लाक. देव बरें करूं. ओके, आनी हांगासर दुसऱ्या सवालाक 7 जाणांनी उलो करून तांची जबाब दिल्ली आसा. आतां ब्लॅक सफायर गी वा द 7 नोट्स गी म्हणून आमी खंडीत जावन पळयचे जाल्यार थोडी मिनिटां राखून रावा जाय. हफ्त्याचो सवाल परत एक पडी तुमचे खातीर आमी टीव्हीचेर घालता. Suzulango, Bugilango, तुझ्या बाराला सोर मारून गो.
सुगला गो फुगला गो तुझ्या बाराला सोर मारून गो आयची आईस बायची आईस पाडली का बार कोण घरा बसलो गो सुगला गो फुगला गो सोट्टा मजे जाताय की नाही मिस नाव दूर सोट्टा मजे जाताय की नाही मिस सांस माता मस्त कपाक सगळे सातवी दिस सांस माता मस्त कपाक सगळे सातवी दिस लागो उगी लागो बँड दी 7 नोट्स उतरां निर्माण संयोजन तुषार कामत आणि जयराज जोशी. तर ह्या पदाचे नाव कितें? सुजलांगो फुगलांगो सोरो आणि बार. सारखे जबाब कितें म्हणून तुम्ही आमकां व्हॉट्सॲप करचे आणि व्हॉट्सॲप करचे नंबर 9380043073. आयच्या अंगठाचे दुसऱ्या सवालाक सारखे जबाब कितें म्हण पळोवन येवया. बॉलकावान बसून नाचलो हांव काडटालो एकलोच पिकासांव घेरांनी म्हजे पयशे बी बाळ्ळे त्या तुच्या पाड पडलेल्या रेड्यान उपाशी हांव भोंवता काळजान बोल्सान नाटाणे पासून ना रस्त्यार चलताना तेका पळयतोच सगळें तूं गेलें उडोवन मोगान हांव गेलो बुडोवन रोजालिना रोजालिना कित्याक म्हाका तूं गो पळयना सपनां तुजीं न्हिदोंक दिना अशें करिनाका म्हाका मारिनाका. रोसालिना ह्या पदाचे म्युझिक प्रोडक्शन केल्लें गोंयचें बँड ते जावन आसा ब्लॅक सफायर. आनी कोणें जबाब दिल्या तांची नांवां आमी दोगी सजराच्या लकी बावलाक आमी दररोज घाल्लीं आसा. कार्याच्या अखेरेक आमी पळया कोणाक ह्या अंगड्याच्या अखेरेक प्रायज मेळटा म्हणून. तर मोगाच्या वीक्षकांनो, आदल्या हफ्त्याचे विजेत आमच्या स्टुडियोक येवन तांची इनामां तांणी खाण घेवन गेल्लीं आसात. तांचे झलक तुमचे मुखार. येदोळूच मोगा विशयांत 2 पदां आमी आयकून आयल्या. ताच्या सांगात व्हॉट्सॲप सवालांत ती आनी एक पद आमी आयकून आयलें. तर मुखलें पद खंयचें आमच्या विक्षका खातीर आयच्या अंगड्याचें मुखलें पद आनी तिसरें सवाल. वरांचे आमी हॉलांत पावलोले काजार दावांक खबर मुडार रेडी जालोले बुट घालून सायबा सगळे गोरमेंट बुडलोले आतां मोचे पिजोन गोंयकार आमी नाचत रावतले तर तुमी नाचाय एकामेकाक हांसाय नाचून गावून काजारी गे फुलोवया वय बरें जेयाय कपा बी घेयाय पूण खोटलार बसून सयनाकाय सगळीं नाचोन येयाय तर तुमी नाचाय एकामेकाक हांसाय नाचून गावून काजारी गे फुलोवया वय बरें जेयाय कपा बी घेयाय पूण खोटलार बसून सयनाकाय सगळीं नाचोन येयाय. उतरां प्रिन्स कोरेया बँड क्लेझार्स. तर ह्या पदाचे नाव कितें? ह्या पदाचें नाव कितें म्हणून तुमी आमकां सांगूंक आसा. ऑप्शन्स दिल्यांत सगळीं नाचून या, 7 वरांचेर तुमी नाचा, बँड वाजोवता. आनी एक सोबीत पद नाचतना सडावत जावन आमकां आनी जाय की खुशी जाता. आनी असलीं पदां आयकतना खंडीत जावन बसोन टीव्ही पळोवची विक्षकां खंडीत जावन इल्लेशे पडी नाचली म्हण हांव पातयेवन मुखलो उलो हांगासर काण घेता. कुलशेकर तर मोनिका बाय. मोनिका बायक नमस्कार. जाप कितें म्हण सांगा. ती तुम्ही नाचता. हांवें नाचाचें गे. ओय ओय हांव नाचता मागीर तुमकां पळोवंक कशें जाय तर. ओके, देव बरें करूं उलो केल्ल्याक. येस, मुखलो उलो आसा खंय कंबत हांव जोशील लायनर आसा. हॅलो जोशील. हॅलो जोशील नमस्कार तुका. नमस्कार. सो जोशील पद आयकलें न्ही. वय एका पुरबाचे पदाच्या सुरवेर कितें इल्लें सांगलें आसा
खंयच्या विशयान पोद कळयता गे ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ गुत्तू ना अनेक फावटी उपरांत आमी प्ले करतना कळ सोमा आयकोवचें जायत गे हा आता त्या पदाचें नांव कितें ऑप्शन ए ऑप्शन ए कितें आसा सगळी नसून या सगळी नसून या म्हणटाय गे होय ओके जावं दी देव बरें करूं उलो केल्ला जोशेल थँक्यू सोबीत पोद तुमचे खातीर आमी सादर केल्लें हें पोद लिखलेलें आसा प्रिन्स कोरेया आनी बँड आसा क्लेजार्स तर ह्या पोदाचें नांव कितें म्हणून सांगच्याक मुखलो उलो हांगासर आसा देरे बैल तावन ब्लेझी लायनर आसा हॅलो ब्लेझी हॅलो नमस्कार तुमकां हा नमस्कार नमस्कार एक सोबीत पोद आमी आयकून आयल्या आनी ह्या पोदाचें नांव कितें सी ऑप्शन सी तुम्ही नासा ऑप्शन सी तुमी नासा हांव चिंता कार्याच्या खेरीक म्हाका इल्लें नासा येतात गे म्हणून सगळें न्हय होय होय देव बरें करूं ब्लेझी बाय उलो केल्ला देव बरें करू थँक्यू मुखलो उलो लायनर आसा राणीपुरा तावन सिंथिया लायनर आसा सिंथिया बाय नमस्कार तुमकां नमस्कार सो सिंथिया बाय तुमची इल्ली वळख करून दिया पळया सगळ्या राणीपुरा फिरगसगारांक कळोवन दी कोण सिंथिया म्हणून मी राणीपुरात न्हू हा स्टाफ नर्स जावन काम करनासा स्टाफ नर्स जावन वावर करना हाच्या आदी उलयला ऑप्शन तुमका एक तो कोटे काजाराच्या ऑनलाईन मेळ्ळा मी कंटिन्यू कॉल करता वय वय तुम्ही म्हणला तुमचो भुरगो आसलो गे म्हणून हा वय वय करेक्ट न्ही वय आज खुशी जाली म्हण दिसता कॉल लागले फायनली वय वय मस्त खुशी झाली ओके सिंथिया बाय आज एक म्युझिकल एपिसोड मोगाचो एपिसोड आणि आज तुमका कॉल मेळ्ळा तर जाप कितें म्हण सांगता आता ऑप्शन ए ऑप्शन ए सगळी नासून येया म्हणटात वय मो वय वय ओके आज तर एखाद्या वेळा प्राइज म्हणल्यार तुम्ही सगळ्यांनी नासून 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 हांगा स्टुडिओ घेवचे जायत ओके ओके थँक्यू देता आम्ही कलेक्ट करू ओके देव बरें करूं उलो केला ओके थँक्यू येस ओके सो येदोळूच तिसरे सवाल आमी विचारला आणि ह्या सवालाक तुमकां 4 ऑप्शन दिल्यांत हे पोद खंयचें म्हणून सगळी नासून या 7 वरांचेर तुमी नासा बँड वाजोवता ह्या 4 ऑप्शना पैकी ह्या पदाचें नांव कितें म्हण सांगच्याक मुखलो उलो हांगासर आसा खट्टारा तावन लिडिया बाय लायनर आसा हॅलो हॅलो नमस्कार लिडिया बाय नमस्कार जाप कितें म्हण सांगा फर्स्ट सगळी आम्ही नसूया सगळी नासून या म्हणून सगळी आमी नासया गे ये सेक्शन या आमी सगळी सांगता म्हणून नासया जायत गे या ओके देव बरें करूं लिडिया बाय उलो केला आणि हांगासर तिसऱ्या सवालाक जबाब दिवंक असो वेळ संपता आता हांवें नासाचे गी सगळी नासया गी तुमी नासता गी म्हण पळोवचा गी पयलें हफ्त्याचे सवाल परत एक पटी पळया सुजलागो फुगलागो तुझ्या बाराला सोर मारून गो सुजलागो फुगलागो तुझ्या बाराला सोर मारून गो आयची आयस बायची आयस बाटली काबार कोण घरा बसलो गो सुजलागो फुगलागो सोडटा मजे जाताय के नाही मिस नाव दूंग सोडटा मजे जाताय के नाही मिस सांग माता मस्त कपाक सगळे सातवी बँड दी 7 नोट्स उतरा निर्माण संयोजन तुषार कामत आणि जयराज जोशी तर ह्या पदाचे नाव कितें म्हणून तुम्ही आमकां व्हॉट्सॲप करचे सुजलांगो फुगलांगो सोरो आणि बार म्हणलें ऑप्शन्स तुमकां दिल्यांत सारकी जबाब व्हॉट्सॲप करच्याक नंबर तुमचो लागीं आसा व्हॉट्सॲप करता आसतना तुमचें नांव गांव सारकी जबाब आनी कॉन्टॅक्ट नंबर तुमी आमकां धाडचे तर आयच्या अंगड्याचे तिसऱ्या सवालाक सारकी जबाब कितें म्हूण पळोवचो वेळ वरांचे आमी हॉलांत पावलोले काजार दावांक खबर मुडार रेडी जालोले बुट घालून सगळे करमेन बुडलोले
moce pisonkoy karaming nakotrautele tortumi nasay Mega khasay Tachamunawal kazari ya fuluya Webore jeyay Kopa bigayay Urkotlar boson say Nakay sabli nasoy Tortumi प्रिन्स कोरियानं लिखलेले क्लेझार्स बँडानं सदर केल्ले ते पद आणि त्या पदाचे नाव आसा सगळी नासून येया वय आणि आईच्या अंगड्यांत कोणे सकट सारखी जबाब दिल्यात तांची नांवां हांगासर आसच्या आमी दोगी ससरा लाकी बौलांदरूच गेल्लीं आसात तर आयच्या अंगड्याचे विजेत कोण म्हूण पळोवचो वेळ तर हांगासर आसच्या नांवां पैकी पयली चीट हांव काडटां तांकां युनिटी हॉस्पिटल मंगळूर हांचे तावन इनाम फावो जाता आनी कोणाक फावो जाता की म्हळ्यार अशोक सुरतकर तुमकां युनिटी हॉस्पिटल मंगळूर हांचे तावन इनाम फावो जाता युनिटी हॉस्पिटल मंगळूर आमच्या कार्याक प्रधान पोषक जावन ती हर एक आंगड्यांत सांगात दिवन आसात तांकां दिसाय की आमी आभार ह्या संदर्भार मागता तर दुसरी चीट काडचो वेळ आणि दुसरी नाव येता आणि नाव आसा जीतन विटला तुका मानसा वॉटर पार्क अँड रिसॉर्ट्स हांचे इनाम फावो जाता जीतन विटला तुका परबी पटयता तशेंच मुखली चीट कोणाची म्हूण पळया आनी मुखली चीट तांकां लाखेनी केक शॉप हांचे तावन इनाम मेळटा सिंथिया बाय राणीपुरातून उलोवकेल्ली लाखेनी केक शॉप हांचे तावन तुमकां इनाम फावो जाता रेक्झिन सेंटर हांचे इनाम कोणाक मेळटा म्हूण पळोवचो वेळ आनी रेक्झिन सेंटराचे इनाम फावो जाता अशोकनगर तावन मानेस प्रकाश उलोवकेल्लो तुमकां रेक्झिन सेंटर हांचे इनाम फावो जाता मुखली चीट काडटा तांकां आयडियल चिकन हांचे प्राइज मेळटा जसिंताबाई कोडिकल तुमकां आयडियल चिकन हांचे इनाम फावो जाता 5 चीट दोळूच सेकंड जाली 5 जाणांक प्राइजां मेळ्ळीं पूण नांवां आजो मस्तो आसात दराबस्त नांवां आसात तर मुखार कोणाक इनाम मेळटा म्हूण पळया कोट्टारा तावन प्रवीणान उलोवकेल्लो प्रवीण कोट्टारा तुमकां विटेक इलेक्ट्रिकल्स अँड लायटिंग्स हांचे तावन इनाम फावो जाता सगळीं एकात्त फिरगजेची म्हणल्यार बरें दिसता म्हाका जावं दी कोणाक सकड इनामां मेळ्ळ्यांत तुमी दया करून एका हफ्त्या भितर आमच्या स्टुडिओ घेवन तुमची इनामां स्विकार करची आनी आमी हें कार्य पळोवच्या सर्व विक्षकांक आयचो अंगडो रुसलो म्हूण हांव पातयेतां व्हॅलेंटायन वीकर आसा ह्या संदर्भार तुमकां समेस्तांक व्हॅलेंटायन्स डेची परबी पटयता तुमचो मोग संभ्रमा संतोष पावा म्हूण सांगून आयचें कार्य हांगासर संपयता तर येवच्या हफ्त्यांत नव्या विशयाचेर नवी सवालां घेवन परत आमी आनी तुमी ह्या टीव्हीचेर परत आमी मेळया तर तवळ पर्यंत मोग उडास हांसो सदांच आसूं तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं आमी दोगी शेजारा वेतांव काजारा बायल भुरगीं ती रोसा केली येवनात घरा केदना तरी शेजारा जाल्यार काजारा सगळीं आमची पाटलम बाबा वेता त्या घरा